नवे आमदार, नवी असेंब्ली, नवे सेशन, हे सेशन कशें जालें? हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स ऑफ दीस सेशन? देर वील गो इन टू द डिटेल्स, बट तुजो अनुभव कसो आशिल्लो? प्रमोद, ओवरऑल एक्सपिरियन्स वॉज फंटास्टीक. जे लोकान आमकां एक्सपेक्ट केल्लें ते आमी एक्सपेक्टेशन्स 100% डिलिव्हर केले. सो दॅट सॅटिस्फॅक्शन पॉयंट वॉज मेट. बट इंटरनली जे आमकां चिंतताले, जे भायल्यानसून पयलीं टीव्ही सेशन चोयताले आनी जेन्ना आमी असेंब्ली भितर सरले तेन्ना एक वेगळोच एक्सपिरियन्स दिसलो. द फॅक्ट्स वॉट वी कॅन सी फ्रॉम द टीव्ही and the actual facts in the assembly is totally different. कितें डिफरन्स? डिफरन्स म्हणल्यार तुवें जेन्ना आमी पयलेच पार्टी फर्स्ट डे गेल्ले, सो दॅट टायम इट वॉज एन एक्सपिरियन्स दॅट ऑपोजिशन एगेन्स्ट रुलींग न्ही. सो दोन टिमी आहा, पूण आमची टीम फूल टीम आसना. वी वर नॉट अ फूल टीम. आवर टीम वॉज ऑलरेडी स्प्लीट जाल्ली टीम ती. आनी एक अशें आसलें की ते टिमींतली वांगडी आमच्या बरा कितलीं जाण आहा आनी आमच्या बरा कितलीं जाण ना. ते एक गोष्ट मोतींत आशिल्ली की हाफ ऑफ युअर टीम मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ युअर टीम एज एन इन द असेंब्ली. सो विथ दॅट इट वॉज लायक ऑन खबर नाशिल्लें कोण खंय आहा तो, कोण खंय आहा तो खबर नासली. आनी तशें करून जेन्ना तूं एक फिल्डार देंवता, जे प्रश्न तूं लोकां पासत मांडिता तोच प्रश्न दुसरोय तो बटन चिट्टा, पूण तेगे जे अंडरस्टँडींग लोकां मदें आहा तें कोणाक कांय कळना न्ही. सो इट इज लायक अ कन्फ्यूज स्टेट. आनी विथ दॅट कन्फ्यूज स्टेट तें कॉन्फिडन्स घेवन आमी आमचेर जो ट्रस्टवर्दीनेस लोकांनी दवरलो तो ट्रस्टवर्दीनेसाचेर आमी डिलिव्हर करपाचो. यू मेंशन अ नायस थिंग दॅट फर्स्ट डे ऑफ असेंब्ली. इट्स अ रियली एन इंटरेस्टिंग डे की आमी पयले दीस रातीन तुमी सगळें आयकलें कितें घडलें तें. नेक्स्ट डे तुमी असेंब्ली वतात, तुमचो पयलो दीस, आनी त्या पयल्याच दिसाक कोण आपलो, कोण सरकाराचो, कोण रुलिंगाचो, कोण ओपोजिशन, कांय कळना अशी परिस्थिती. वॉज इट अ स्ट्रेंज एक्सपिरियन्स? कारण एक चिंतून वता मनीस आनी अकस्मात थंय वतकीर लक्षांत येता की कोणाचेरूच विश्वास दवरपाक शकना म्हणून. वॉज दॅट द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिक्स की गोंयची पॉलिटिक्सा भितर तरी कोणाचेरूच पातयेवन रावप न्ही म्हणून? येस येस, सदांच टीव्हीर पळयतालेच, बट हे फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स जाली. फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स कोण गोल हुंच्यान मारतलो तो मेंबरा मध्ये खबर ना कितें जातलें ते भितर. सो इन दॅट सिट्युएशन इट वॉज अ व्हेरी ट्रिकी सिट्युएशन अँड टू मॅनेज दॅट फ्लोर, टू डिलिव्हर, बिकॉज वी वर द ओनली trustworthy voice of Goans, only trustworthy voice of Goans in that assembly house. With the entire flock, you don't know what's happening, behind you. And it was a challengeable thing and it was good. एक गजाल म्हाका विचारपाक, तुमी आतां ओपोजिशनाचो मुद्दो काडलो आनी एक सरप्रायझिंगली जेन्ना प्रेसिडेंटाचें इलेक्शन जालें तेन्ना एक तुमी युनायटेड ओपोजिशन कायंड ऑफ एकठांय आयले, एकठांय वोटींग केलें. डेप्युटी स्पिकराची वोटिंगाचेर तुमगेली सगळी फिस्कटली युनिटी. सो डू यू रियली थिंक, पयली गजाल प्रेसिडेंटाच्या हाजेर तुमी युनायटेडली वोटींग कित्याक केलें आनी डेप्युटी स्पिकराच्या हाजेर तुमी कित्याक केलें ना? सी, प्रेसिडेंट जे इलेक्शन आशिल्लें, इट वॉज अ नॅशनल डिसिजन. बिफोर द इलेक्शन्स ऑल्सो आय हॅव कंटिन्युअसली सेड वी आर वेटिंग. आय ऑल्सो एम अ नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी. सो नॅशनली वी हॅव डिसायडेड दॅट वी वील वोट फॉर अ कॅन्डिडेट वीच वी डिक्लेअर्ड. सो वी डीड दॅट. And that was the unity that we maintained. तुई कितें जालें आनी क्रॉस वोटिंग जालें that Goa has seen. Then for when it comes to the deputy speaker elections, deputy speaker electionak, how could we actually vote for the Congress? There should be a consensus. What is opposition? आमी कितलेश्यो पार्टी आहा न्ही oppositions. They were the majority which you don't know. कितली जाण ह्या वाटेना, कितली जाण त्या वाटेना. हें सिट्युएशन आसतना when their own team members have filed disqualification, तेमच्या लिडरांनी disqualification फायल केल्ल्या, तेन्ना they expect us. So that decision what we took that day immediately was not our decision, was people's decision which was fed it to us that don't go, वचनाका, don't even vote for anyone, and that is the reason we. दोन गजाली. नंबर वन, तुम्ही म्हणटात तुमकां कॉन्फिडन्साकूच घेतलें ना. तुमची बरोबर चर्चाच जाली ना वेन काँग्रेस डिसायडेड की दे आर गोइंग टू पुट अप अ कॅन्डिडेट फॉर डेप्युटी स्पीकर. तुमचे कडेन कोण उलयलोच ना? सिस्टमॅटिकली बसून जी एक चर्चा करप आसता केलेत ना? हां. नाव आय वॉन्ट टू क्लियर द जो वारो जाल्लो एज वेन्झी म्हजे कडेन येवन कुचकुच करून लास्ट मोमेंट वन डे बिफोर आय वॉज टोल्ड. बट एज यू सेड, एज ऑपोजिशन वांगडार येवन सगल्यांक आपोवन मिटींग घेवची. कितें करपाचें? आमचे दोग जाणांचें डिस्क्वॉलिफिकेशन घायल्लें आहा. मुगेले बायलेक दरची डेप्युटी स्पीकर. इज इट करेक्ट एथिकली? विल इट बी जस्टीस टू गोवन्स? हें जाल्लें ना. इट डीड नॉट हॅपन.
आणि हे डिसिजन जावंकूच ना. अँड पीपल ऑफ गोवा हॅड सीन दॅट इट इज नॉट हॅपनिंग. अँड दॅट इज द रिझन पीपल ऑफ गोवा वॉइस्ड अस, सेंड मेसेजेस टू अस, सेंड अस टेक्स्ट मेसेजेस टू आवर leaders, even to us directly, that don't go. And that is the decision we took before coming. We said, okay, we will not go inside. And we declared before going inside, we maintained that stand. एक जागी हो युनायटेड ओपोजिशन म्हणटा ती गजाल. नाव आफ्टर हॅव्हिंग दीस फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्सीस, डू यू थिंक की युनायटेड ओपोजिशन नावाचो प्रकार कितें जावंक शकता, or it is not possible? Where Aam Aadmi Party is concerned, I think we are the only opposition and we are united. We as Aam Aadmi Party in the assembly, the trustworthy voice of today Goans, we are united. To the core, we will be united and we will fight all the issues of Goa. In a short span of time, 10 दिसांचे 172 questions I मांडली. I had a good similar another set of questions which were already kept ready because it was a 25 days session initially. So युनिटी म्हणटा ती आमच्या मदेंच आसतली आनी कोण ना. बिकॉज एक पार्ट जरी तर हें स्टार्ट जालें, समवेर डावन द लायन देर इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दॅट हॅज हॅपन्ड, अँड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर गोवन्स. सो गोवन्स हॅव नो ट्रस्ट in any of these Congress MLAs, to be very clear, and Goans look at only the Aam Aadmi Party, because Aam Aadmi Party is the only party today that stands there. On that point, when there is an interesting thing, कारण हो आर्ग्युमेंट जो आसा